Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आमचो देव जावन आसा मोगाळ आनी आमकां सदांच राखून उरचो जावन आसा. आमच्या देवा थंय बदलावणच ना. मनीस बदलता आज आसलो फाल्यां आनी मनशाचे बसवणे बदलतात. आज कितें बसवणे केल्ल्यो फाल्यां तांकां उडासय उरनात. पूण देवाक तशें न्हय. देवान केल्ल्यो बसवण्यो सोर ताका उडास आसात आनी त्यो बसवण्यो हर एक आमच्या जिवितांत जारी करूंक तो पेसारता. सूर्य जाल्यार बदलता, चंद्र जाल्यार बदलता, पूण देव बदलना. आमचे आवय बापूय जाल्यार बदलतात, आमचे भाव भयणी जाल्यार बदलतात, आमचे कुटुंबाचे जाल्यार आमचे बदलतात, आमचे भुरगीं बाळां जाल्यार आमचे तावन दुसरेंत येतात आनी बदलतात, पूण देव मात्र बदलना. कित्याक देवा थंय बदलावण्याची सावळीच ना. तर तसल्या देवाक आमी आराधन करया, ताची स्तुती करया आनी ताची महिमा आमी गावया. ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ही सृष्टी सगळी बदलावन जाता. आज असलो काळी बदलावन जाता. आमचे राज्याय बदलावन जातात, मनीसय बदलावन जाता, पूण देव मात्र बदलावन जायना. तर देवाक बदलावण्याची सावळीच ना. तर तसल्या देवाक आमी आराधन करया. ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಾರ್ಪಡುವವು, ಕಾಲವು ಮಾರ್ಪಡುವವು. ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಕಾಲವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ರಾಜನು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವನು. ರಾಜ್ಯವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವುದು. ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. सूर्य सहित बदलावन घेता, चंद्र सहित आपले स्थान सोडून वता, हर एक नखेत्रां सहित आपलो जागो बदलितात, पूण देव मात्र आपलो जागो केदीच बदलिना. तो आमच्या संगता सदांच रावता, आमकां आदार दिता, आमची जतन घेता आनी आपल्या विशेष
उजव्या हातान आमकां तो राखता आनी सांबाळटा तसल्या देवाक आमी आराधन करया. ಸೂರ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ಚಂದ್ರನು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ಸೂರ್ಯನು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ಚಂದ್ರನು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ತಾರೆಗಳು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ಗಗನವು ಮಾರ್ಪಡುವನು, ತಾರೆಗಳು ಮಾರ್ಪಡುವವು, ಗಗನವು ಮಾರ್ಪಡುವುದು. ಮಾರ್ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆಯು ಮಾತು ತಪ್ಪುವನು, ತಾಯಿಯು ಮಾತು ತಪ್ಪುವಳು, ತಂದೆಯು ಮಾತು ತಪ್ಪುವನು, ತಾಯಿಯು ಮಾತು ತಪ್ಪುವಳು, ಸ್ನೇಹಿತನು ಮಾತು ತಪ್ಪುವನು, ಬಂಧುವು ಮಾತು ತಪ್ಪುವರು, ಸ್ನೇಹಿತನು ಮಾತು ತಪ್ಪುವನು, ಬಂಧುವು ಮಾತು ತಪ್ಪುವರು. ಮಾತು ಪಡದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಾತು ತಪ್ಪಾದ ದೇವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಶಕರಂದೇಲಲು ಮರಲ ಮಲರ ಫಲವರ ಗದಗದಗ ಚಂದರ ಬರಮಲ ರಕಲವರ ಚಂದರ ಬರ ಗದ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 . The mighty God, I worship you, all over the Karakarayalalia. Shadranjara Parakarakarakarakarakarayala Paramala. Repalova the Kadaka Sandara 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 Baraka. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glory, and mighty God, hallelujah, worship Lord. Aradhane, 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 aradhane. Shakarandare parvara karale kare Shakarandare parvara karale Jesus, thank you, Lord. Praise the Lord, glory, 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 mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. 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 आमकां ल्हान भुरग्यां तावून तो देवान मागलां
आनी आमी त्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां अभिषेक मेळ्ळा आनी ते अभिषेक आमचे थंय आसा. जायते फावटी आमी रेतेरेक येता, मागणें करता, जायते विनवण्यो करता. आमचे अभिषेक आमचे थंय मस्त मापान देवान दिल्लें आसता. पूण आमी कशें तें होगडायता गी म्हणलें ते थोड्यो संगती आमी पवित्र पुस्तकांतल्यो समजून काण घेवया. कशें आमी आमचे अभिषेक होगडायता, कशें आमकां देवान दिल्ले अभिषेक आमी होगडायता गी म्हणलें. एफेसकारांचें पत्र सांगता 4 अध्याय 13वें वाक्य, एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 13. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरले वरवीं आमकां अभिषेक मेळटा. आनी तो भावार्थ कितलो घट आसा, कितल्या मापान त्या भावार्थान आमी वाडल्या अशें आमचे अभिषेकय वाडोवन येता. आनी हर एक आमी चिंता आमकां बावतिस्मा मार्फत या क्रिस्मा मार्फत आमकां अभिषेक मेळ्ळा आनी तितल्यांत पुरो म्हणून आमी तशेंच जियेल्यार पावना. मस्तपडी आमी अभिषेक आमी कान घेता आनी ताचे वर्त्या मापान आमी ते होगडावन घेता. देखून आज आमी जेजूचेर भावार्थ दवरले वरवीं आमकां मस्त अभिषेक मेळटा. देवाचेर पातयेनी दवरले वरवीं, देवाचें उतर वचल्या वरवीं, रेतिरे केल्ल्या वरवीं, मागणें केल्ल्या वरवीं आमकां जायते अभिषेक देवान दिवचें आसा. पूण मस्त पवित्र पुस्तकांत असले गणितां आसात, देवान दिल्ले अभिषेक होगडयल्ले मनीस जायते आसात. तांचे विशयांत आमी थोडी आज आमी नियाळ करया. पयलो व्यक्ती जावन आसा देवान विसरलो पयलो राय सावल. आनी सावलाक देवान इतलें अभिषेक दिल्लें गी देव ताचे कडेन उलयतालो आनी हर एक ते झुजाक येताना पयलें देवा कडेन निसारतालो हें झुज हांवें करीचें की ना गी म्हणून. आनी ते अभिषेक ताचे तें आसले वरवीं देव ताका उलोवंक शकतालो. पूण सावल कशें आपलें अभिषेक होगडायता. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 15 अध्याय 11वें वाक्य थंय आमकां सांगता देव सुरसुरता सावलाक राय केल्ल्या वरवीं. कित्याक तो देवाच्या सक्तेचेर पातयेंचेर सोडून कोण ते माटमंत्र करतले आनी बल्मे पळयतले तांकां तो पाती येता आनी तांचे कडेन निसारूंक येता. देवाची विशय तो विसरता. देव ताचे सांगता आसुल्लो, देव सांगता ताच्या सांगत जियेतालो आनी देव ताचे कडेन उलयतालो. हर एक घडये ताका सांबाळतलो आनी ताका पयलो राय म्हणून मागलो. अशे सगळ्यो संगती देवाच्या मुखार आसात. पूण जेन्ना सावल ताच्या वाटेतावन सुकोवन वता, देवाक विसरून वता, देव ते जाल्यार सावलाक म्हणटा हांवें सावलाक राय केलो म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात. कित्याक तो म्हजे तावन पयस सरला आनी म्हजे आदेश ताणें पाळूंक नात. जेन्ना आमी देवाचे आदेश पाळिना, जेन्ना आमी देवान दिल्ले उपादेश पाळिना, ते जाल्यार आमी आमच्या एनॉयंटींग आमचे ते अभिषेक आमी होगडायता. तो कोणातय ते अभिषेक रावना. एका पातकी मनशांतय, एक वायट करतल्या मनशांतय, वायट चिंता आसल्या मनशांतय, या वायट संवय आसल्या मनशांतय ते अभिषेक बिलकूल रावना. कित्याक सावलाक सोडून गेले आनी देवाचे उतार मुखार तुमी वाचल्यार कळटा. आनी देवान धाडलेलो आत्मो ताचे तावन पयस गेलो आनी एक खोटो आत्मो ताचे थंय वस्ती करूंक लागलो. आनी दावीद किन्नारी वाजोवन देवाची स्तुती करतना, देवाक अर्गां दिता आसतना सावला ते आसलेलो खोटो आत्मो भायर वेतालो. आनी असले संगती पळया, एक मनशाचें अभिषेक होगडायल्यार कसो सैतान ताच्या जिवितांत रिकता, कसो ताचें जिवीत पाड करता, कशें ताचें कुटुंब पाड करता, कशें ताचें लग्न जिवीत पाड करता, कशें ताच्या भुरग्यांचें जिवीत पाड करता. एक आमी एनॉयंटींग होगडायल्या वेळार, अभिषेक होगडायल्या वेळार असले संगती आमच्या जिवितांत घडतात. देखून आज आनी एक सामसो म्हणलो एकलो व्यक्ती आसा. न्यायकर्ता पुस्तकांत तुमी वाचल्यार 15 अध्याय 16वें वाक्य. सामसोन म्हळें एका गाडवाच्या काडके हाडान हांवें तांच्या मोड्यांची रास केल्या. तितले एका गाडवाचे काडकेचें हाड काण घेवन 3000 लोकांक ताणें मारलां आनी तांकां तांचो जीव तांणी होगडायला. कित्याक तितले ताचें तें बळ आसलें. सलमांक कसो देवान सावलाक कसो राय केल्लो गी, तशेंच सामसोनाक देवाची सकत ताची ताणें दिल्ली. कित्याक आवय, एक भुरगीं नातली आवय देवाच्या घरांत वचून मागणें करून एका पुताक ती काण घेता आनी ताका सामसो म्हूण नांव दिता आनी देव ताका बळवंत करता आनी ताका सकत दिता आनी सगळी ताची सकत ताच्या केंसांनी आशिल्ली. कित्याक देव सरस्पर देव ताच्या आवयक सांगता तुवें तुज्या पुताच्या केंसांक कातर लावन जो, कित्याक ताच्या केंसांनी ताका सकत आसा म्हणून. आनी ती सक्तेन हें पुरो तो करता आनी मोड्यांची रास केल्या म्हणटा. एका गाडव्याच्या काडके हाडान हांवें 1000 जाणांक जिशू मारल्यात म्हूण सांगता तो. कितली सकत ताचें तें आसली. पूण हें अभिषेक कशें तो होगडायता. दलयला म्हणल्यार त्या चेडवाच्या मोगार पडोवन आनी तें ताचे केंस कातरल्या वेळार ताचे तो एनॉयंटींग तो होगडायता. कित्याक देवाचेर
पातयेनी ताणें सांडली आनी त्या चेडवाच्या पाटल्यान पडलो आनी ताच्या मोगार पडून हें सगळें करता. नीती करता पुस्तकांत 16 अध्याय 20 वाक्य सांगता. तेन्ना तिणें बोब मारल्या. सामसो फिलिस्ती आयलो म्हणून ते चेडू ताका बोब मारता आनी फिलिस्ती आयले. पूण सामसो इतलो भावार्था नासलो की म्हजे थंय बळ आसा, हांव परतेक हांव मारतलो म्हूण सांगता. तो न्हिदेंतलो जागो जालो आनी चिंतूंक लागलो, हांवें येदोळ पर्यंत परत परत केल्ले बरी ह्या राष्ट्रांनी हांवूच म्हाका ह्या पावटी हांव सुटयतलो म्हणटा. ह्या पावटी हांव म्हाका सुटयतलो आनी म्हजे बांद हांव तुटयतलो. पूण सर्वेस्परान ताका सांडला म्हूण ताका कळीत नासलें. अभिषेक होगडावचें म्हळ्यार देवातान पयस वचचें आनी देवान आमकां सांडचें. मस्त पटी ह्या जिवितान आमच्या घडला. आमी खंडीत हर एकल्याक हो अनुभव आमकां दिला. देवान सांडलो अनुभव खंडीत जाला. आनी सामसोवाक कितें जालें तशेंच ताका झगड्यांत जीक मेळ्ळी ना आनी तो ते सगळें लास्ट घडये तो मागता, म्हाका एक पटी बॉल दी देवा, ह्या लोकांक सगळ्यांक हांवें मारूं एक पटी बॉल दी. आनी सरस्वती देवी एक पटी ताका बॉल दिता आनी सगळें तें बिल्डींग तो कसलो तो असलो लोक पुरा मरण पावता आनी सामसोवय मरण पावता. ताचे अभिषेक होगडायल्ल्या वेळार ताका मरण येयलें. पूण मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमी कितले पटी आमचे अभिषेक होगडायला पळया. पूण आमी आनी आमी जेन्ना आमी आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच घरांत वायट संवय आशिल्ल्या मनशां थंय अभिषेक उरना, एनॉयंटींग तांचे थंय उरना. देवाचें उतर सांगता जुवांचो वांजेल जर आमी वाचता जाल्यार ह्या लुकाचो वांजेल 1 अध्याय 15 वाक्य आसला म्हणल्यार थंय जुवां बावतीस्त थंय सरस्पर देव सांगता जुवां बावतीस्त तो केदीस सोरो ह्या वायन कितें आपडून येतलो, कित्याक तो पवित्र आत्म्यान भरलो, तो अभिषेक जाल्लो मनीस हाचेतान पयस वता. हाचेतान ह्या सोर वायटातान पयस रावल्यार मात्र हें अभिषेक ताचे थंय रावता. जुवां बावतीस्त कशें अभिषेक रावलें, तो वायटाक ताणें पाट केली आनी तो संवसारीच्या आशा आकांक्षा जियोना. देखून तो रानांत गेलो आनी रानांत वचून जियेलो, कित्याक तसो वेळ येता म्हणसर तो जियेलो थंय. आनी ताचे उपरांत ताणें सुवार्ता परगट करूंक सुरू केली. ताचे उपरांत जेजू विशयी शिकवण दिवंक ताणें सुरू केली, कित्याक ताचें तें अभिषेक आशिल्लें. जेन्ना आमी मोगाच्या भावान भयणी आमच्या कुटुंबांत जावन आमच्या घरांत जावं दी एकामेका रागार रावता, एकामेका झगडीं करता, एकामेका मासां खाता, एकामेका कोर्टांत केजी घालता, खंयचे अभिषेक आमचे थंय उरतले. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांवें आनी तुवें पळयल्यार खंडीत जावन आमी मस्तपटी अभिषेक होगडायला. आमच्या कुटुंबांत आमचे भुरगीं आज आमचे तान पयस वता जाल्यार आवय बापाय थंय एकवटीत ना जाल्यार, जर आमी मागण्यान ना जाल्यार, जर आमी एका कुटुंबांत एकामेका रागार आसा जाल्यार, जर आमी एका विशयांत वायट उलयता जाल्यार, जर आमी एकल्याच्या विशयांत वायट खबरो करता जाल्यार, जर पियोण्याक वळख जाल्यार, हें सगळें आमी अभिषेक होगडावचे तसली घडीत आमच्या जिवितांत घडटात. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर आमकां अभिषेक दोन काण घेवंक जाय, आमचें एनॉयंटींग आमकां दोन काण घेवंक जाय, ह्या वायट संवयतान पयस सरया. असलें सगळें वायट कितें आसा ताका एक पाठ करया. आमी एक निर्धार काण घेया आमच्या जिवितांत. सरप येतलो सांगून आनी मुखार हांव पियेना, वायट करतलो सांगून आनी हांव वायट करिना, एकामेका खबरो उलोवन सांगून आमी एकामेका आमी खबरो उलयना, एकामेका गाळी संवचे आसतना आमी एकामेका गाळी सवना आनी आमी एकामेका विरोध करतले न्ही आनी मुखार हांव म्हज्या भावा भयणीक हांव विरोध जायना. असले पुराय संगतींनी जर निर्धार काण घेवन जेजूची काकोळत मागता, जेजूची सकत मागता जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी बदलावण जातले आनी आमी आमचे अभिषेक देवान दिल्ले आमी सदांच आमचे थंय दवरूंक शकतले. नातर कितें आमी देवाक जाप दितले. आमकां दिल्लें एनॉयंटींग आमकां दिल्लें अभिषेक आमी होगडायता जाल्यार आमी देवाक कितें आमी दिवचें फाटीं. देव आमकां विचारतलो खंडीत जावन एक तो आमकां ते क्वेश्चन विचारतना आमी कितें म्हूण ताका जाप दिवची, कशें कित्या खातीर आमी होगडायलां. सोर संगती देवान आमकां दिल्यात, कुटाम दिलां, सगळें आमचें दिलां, जाय जालें दिसपडतो ग्रासाक कितें जाय सगळें आमकां दिलां. हेतून सुद्दां देवान आमकां शाबीतायेन राखलां. तर खंडीत जावन हें अभिषेक आमी होगडावचें नाका. परत आमी असले अभिषेक काण घेवया आनी मुखार ते होगडावंक प्रयत्न करचें नाका. देखून आज आमी सांगता मेळोवन एकामेका खातीर मागया. सर आमचे देवान दिल्लें अभिषेक आमी अखेर पर्यंत तें सांबाळूंक, अखेर पर्यंत तें दवरूंक, त्या अभिषेकांत आमी जियोंक, वायट संवयतावन आमी फाटीं सरोंक आनी सर बरेपणाचे आमी प्रत्येक जण मोगान तें बरेपण आमी हातीन घेवन ह्या संवसारांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमच्या फिरगेजांत आमच्या वाड्यांत बरीं कामां करूंक आमी मुखार सरया आनी खंडीत जावन हेरांक दाखोवया आमचें तें अभिषेक आसा म्हणलें. खंडीत जावन निर्धार आमी काण घेवन तें अभिषेक आमचें तें आसा आनी आमी सोम्या तें जियेता म्हणलो एक बरवसो आमकां सदांच आसूं दी. हेंच आमचें मागणें जावन आसा. एकामेका खातीर आमी मागया.
ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಉರರೆ ಕರೆ ಕರಿಯ ಲಂಬರ ಮಲ ರಫಲ ಉರದ ಸಂದರ ಬರ ಬರ ಹರ ಬಲ ರಕರ ಕರ ಬರ ಮಲ ಮಲ ರಕಲ ಉರದ ಕರ ಸಂದರ ಬರ ಉರರೆ ಕರೆ 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 ಕರಿಯ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಉರರೆ ಕರೆ 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 ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್